चौथे इंडियन सुपर लीगा खातीर भारतीय प्लेयरांची पावणी आयतारा मुंबईत जातली। हातूंत गोयच्या रोमियो फर्नांडिसा सयत भारताच्या टॉप अटॅकिंग प्लेयरांचो आस्पाव आसा। बऱ्यापैकी स्ट्रायकर घेवपाचेर टिमींचो भर आसतलो हातूंत दुबाव ना। अंदू आयएसएलात 2 नव्या टिमी सयत वट्ट 10 क्लब खेळटले। बंगळुरू आणि टाटा नवे वांटेकार म्हणटकच तांकां पयली प्लेयर सिलेक्ट करपाचो हक्क, पूण तिसऱ्या राउंडा सावन एफसी गोवा आणि हेर टिमो प्लेयर ड्राफ्टात वांटो घेतले। सगळ्यांक दोनूच प्लेयर रिटेन करूंक मेळ्ळ्यात। त्या खातीर उरिल्ले कमीत कमी 13 भारतीय प्लेयर क्लबांक ड्राफ्टांतल्यान घेवचे पडटले। हातूंत गोंयचो कल रोमियोक घेवपाचेर आसतलो हातूंत दुबाव ना। हेर टॉप फॉरवर्डां मदीं पोरू गोंया खातीर खेळिल्लो रॉबिन सिंग, बलवंत सिंग, टी हाऊकीप आसात। मिडफिल्डरांत गोंयचो लॅनी रॉड्रिगीज बरोच डिमांडात आसतलो। डिफेंडरां मदीं गोंयचो आदलो प्लेयर राजू गायकवाडाकूय हाडपाक एफसी गोवा ट्राय करतले अशें समजता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।